मोगाच्यानो सान जुआंव पॉल दुसरो सेंट जॉन पॉल II 8 वर्सांचो आसलो तेन्ना ही घडणी ताच्या जिवितान घडली. शाळेंत सान एक दीस तो घरा येतालो आनी जेन्ना तो घरांत भितर सरलो ताणें आपणाच्या डॅडीक पळयलो. आल्तारा मुखार दिमी घालून बोव करून रडटालो आनी कोंत ताच्या हातांत आसले. आनी जुआंव पावलून अशें ताच्या बापायक विचारलें, डॅडी तूं इतलो कित्याक रडटाय? आनी डॅडीन उद्गार करून अशें म्हळें, बाबा तुजी आवय सोंपली, तुजी आवय आतां आमकां मेवची ना. Your mother is no more. सान जुआंव पॉल दुसरो 8 वर्सांचो भुरगो, ताका गमलें ना कितें करूंक. तो बेगी बेगी एका लागशिल्ल्या कोपेलांत भितर सोदता मोगाच्यानो. आनी मारिया मुर्ती जी आसली तिचे विणोणेन तो दिमी घालून अशें मोरयेक म्हणटा, आतां म्हजी आवय ना, आतां सान तूं म्हजी आवय. From now onwards, you are my mother. सान जुआंव पॉल दुसरो मोगाच्यानो. मारिया न्हय फकत देवाची माय, पूण आपली माय म्हूण वळखून घेता आनी आपलें जिवीत तिच्या हातांत स्वाधीन करता. मोगाच्यानो, ह्या उत्सवाच्या वर्साच्या पयले दिसा आमी मोरयेचे विणोणेन आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमची भुरगीं तिच्या हातांत स्वाधीन करुया. भावार्थांक वाडोवंक प्रयत्न करुया. ओदीक ओदीक जेजूक आमी अणभवुया. साफ्राशी शावियरा भाशेन दुसऱ्या विशीं कुरपेची देणी जावंक ह्या वर्सांत आमी वावरुया.